बोरवांसो होप देवाची मोहिमा आमकां मेळटली म्हूण बोरवांसो धरून आमी मुरगोडटाव. कित्याक दुमाळ्या मदें काळजांनी बोरवांसो उपजता. हो बोरवांसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. जशे परी एका सुपुल्ल्या उजवाडाचें किर्ण तुज्या मनांत रिगलें जाल्यार देवाच्या उतराचो प्रकाश तुज्या काळजांत फांकतलो. तेन्ना तुज्या जिवितांत एक नवो बोरवांशाचो दीस उदेतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या तुज्या बोरवांशाक लागून तूं जावंक पावतलो दुसऱ्यांक, त्रासांक पडलेल्यांक, पिडेंत आसलेल्यांक, काळोखांत सांडलेल्यांक एक उजवाडाचो फोलेर तुमचो बोरवांसो सपान्नेक पावसोर तुमची उर्बा ती सांबाळूंक तुमच्या मदल्या जण एकल्यान ताची मिनोद घेवची. आतां पळयात, ह्या चेडवान बोरवांसो धरून कशे भाशेन मिनोद घेवन दोनूय पांय नासतना आपल्या जिविताची पावलां मारली आनी संवसारांत एक फामाद जिगजिगते नखेत्र जावन परजळोंक पावले. हे पांय नासलेलें चेडूं टीव्हीचेर जिमनास्टीक पळयता आनी ताच्या काळजांत एक आवडो उत्पन्न जाता की आपुणूय उठतलें, उडयो मारतलें. आनी ही आपली खुशी ताणें आपले मामी डॅडीक कळयली. तेन्ना ताणें ताचे कुशीक आपलीय खुशी दाखयली, कित्याक ताच्या काळजांत एक बोरवांसो उपजलो. आनी बोरवांसो मनशाक जैतिवंत कोत्ता. आनीक एक उदाहरण दिवंक सोदतां. 2 वरिश्ठ राजा मदें झूज चालू आसलें. एका राजांत जायते शिपाय आसले आनी दुसऱ्या राजांत भोव थोडे आसले. तेन्ना भोव थोडे राजांत शिपाय आसलेल्या वडिलान आपल्या शिपायांक हुकूम घातलो, भियेनाकात, शेजारच्या राजान आमकां जायते शिपाय धाडलेले आसात आनी ते लागीं पावत आसात, तुमी झुजात. वो तांकां बोरवांसो दिलो आनी ह्या बोरवांशान थोडे शिपाय आसले ते झुजत रावले आनी शेकी ते जिखोंक पावले, कित्याक तांकां बोरवांसो मेळ्ळो. प्रेज द लॉर्ड. तेन्ना थोडे शिपाय आसलेल्यांचो फुडारी काळजीदारपणान आपल्या शिपायांक बोरवांसो दिवन हुकूम घालता, तुमी फाटीं सरो नाकात आनी भियेनाकात, झुजात. कित्याक आमचे शेजाऱ्याचे वजारांनी सैनीक आमचे आदाराक येतात. वसल्या बोरवांसाच्या उतरांनी ते धीर घेतात आनी झुजतात आनी जैतिवंत जातात. तुमच्या जिवितांत केन्नाय वादळ मोड उपरासत आनी हारोत कशें दिसत बोरवांसो सोडी नाकात, कित्याक बोरवांसो मनशाक केन्नाच फटयना. प्रेज द लॉर्ड. जशे परी एके फस्काचे काडये वरवीं साबार वाते पेटोवन दुसऱ्याक उजवाड दिवंक जाता, तेच परी आमच्या एका बोरवांसाच्या उतरान दुसऱ्याच्या जिवितांत उजवाड फांकारूंक जाता. शतपतीन म्हणलें, एकूच उतर उलोय सुमया आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. वो ताचो बोरवांसो. जायरिसाची धूव मोन्नाचे तोडीर आसली आनी जेजूचेर बोरवांसो धरून तो जेजूशी येता. वसले परिस्थितीत आमी
कोणाशी धांवतात काय आनी कोणाचेर भरवंसो दवरतात काय? आमचे पोदवेचेर, ग्रेस्कायेचेर? A reading from the letter of Saint Paul to 1 Timothy, chapter 6, verse 17. Command to those who are rich in the things of this life not to be proud, but to place their hope not in such and uncertain things as riches, but in God, who generously gives us everything for our enjoyment. This is the word of the Lord. ओय, तुम्ही गोरवान फुलो नाकात. तुमचो बोरवांचो फकत जेजूचेर आसूं दी. आनी तोच बोरवांचो अब्रामान देवाच्या उतराचेर दवरलो. तुजी सोसोत इतली व्हड जातली. कितें करून? बोरवांचो धरून बावाड दवरलो. आनी खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. आनी खंयचे पिरायेर अब्रामाक ओगली उणे 100 वर्सां जाल्ली. आनी साराचो कुसवो जीव नासलोलो जाला म्हूण पळोवनूय ताचो भावार्थ धडवळ्ळो ना. आयज जायतीं जाणां निराशीपणांत जियेतात आनी भुरग्याच्या देण्याक आशेतात. ताणें अब्रामा पोरी बोरवांचो धरून देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरून ताणें अब्रामा पोरी बोरवांचो धरून देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरचो. सुरवातेकूच आशिर्वाद घालून आदावाक आनी एवेक देवान म्हणलें, चडात आनी वाडात आनी प्रितूम भरात. एकूच कूड आनी एकूच जिवाचो स्वास आसलोली रचना देवान घोवाक आनी बायलेक करूंक ना. कित्या पासत? सोसोत उत्पन्न करचे पासत. आनी ह्यो देवाच्यो बासावण्यो बोरवांचो धरून दिसपोटी तुमच्या तोंडान उच्चारून भावार्थ धरून जेजूक चिटकोन रावून कुडीचो एकवोट करात आनी देवाचो आशिर्वाद घेयात. इस्तोत्र 113:9 अशें म्हणटा. वांजटे बायलेक भुरग्या बाळाची आवय करून आपल्या घरांत दादूशी कोत्तलो. देवा लागीं जायना म्हणलोले कांयच ना. सुटका 23:26. तुमच्या देसांत कोणाचोच गोरपाट जावचो ना. न्हय म्हूण कोणूच वस्तोरी वांजटी उरची ना. आनी देव तुका तुज्या जिविताचे पूर्ण आवक दितलो. इजायास 60:9. देव म्हणटा, हांव कुसवो उगडटा आनी जल्माक हाडटा. तो हांवूच. उत्पत्ती 18:14. सर्वेस्पराक कितें अवघड म्हूण आसा? फुडल्या वर्साक हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक एक भुरगो जातलो. भुरग्याच्या देण्याक आशेतल्या वस्तोऱ्यांक ही एक बरी खबर. हें देवाचें उतर तूं सत मानून तुज्या भितर घेवशी जाल्यार तुकाय एक भुरगो जातलो. आंकवार मोरयेन गाब्रियल बडव्याचें उतर आयकलें. तें गिळ्ळें आनी स्विकारलें आनी म्हणलें, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परमणें. आनी खरेंच भोव व्हडत्या देवाची शक्ती पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्या उतरान मारिया गोरबेस जाली आनी आमकां जेजू दिवंक पावली. कित्याक तिणें म्हणलें, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परमणें. तुजी उतरां म्हाका पावली तितलेय पावटी हांवें ती गिळ्ळी. तुवें कसली उतरां
ओ पिल्लां गिळल्यांत फाटी एक बोईन सांगून रडटाली. लग्न जाल्यार तिका 5 वर्सां जालीं आनी ह्या 5 वर्सां मदीं तिका 4 फावटी मिसकॅरेज जाली आनी आतां 5वे फावटी ती गोरबेश जालेली. हांवें म्हणलें आतां तर तुवें कुशाल जावंक जाय आसलें आनी तेन्ना म्हणोंक लागली ना लोक म्हाका म्हणटा इतले फावटी तर मिसकॅरेज जालां जाल्यार येवूय फावटी तूं मिसकॅरेज जातली आनी भुरग्या बाळाची आवय जावंक पावची ना. ह्या चिंतून ती फुगार जावन रडटाली आनी मागणें कोत्तूच ती सांगोंक लागली काजाराच्या पयल्या वर्सांनी हांव परतून परतून म्हज्या तोंडांत उचात्ताली म्हाका इतले बेगीन भुरगें नाका. पयलीं ग्रेस्काय एकठांय कोत्तेली, मौजा कोत्तेली आनी मागीर भुरग्याचें चिंततेली. म्हणणी 18-21 जें तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता तें उतर तुजें जिवीत आनी मरण जाता आनी ताचो परिणाम तुवें भोगचो पडटा. ह्या उतराची तिका समजणी मेळटोच तिणें आपले पातोक वळखून घेतलें. जेजूचें रगत घेवन धुवन काडलें आनी जेजून तिका आतां भुरग्याचें देणें फावो केलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी जेन्ना तुका सोत कळोन येतलें तें सोत तुका स्वतंत्र कोत्तेलें. देखून पयलें देवाचें राज सोदात आनी हेर सगलें तुमकां भरपूर मेळटलें. सारा गोरबेस जावन म्हातारे पिरायेर देवान नेमलोल्या काळार तिका पूत जल्मलो. आयज जाल्यार तुजी पिराय तितली म्हातारी जावंक ना जाल्यार तर तुका देवान नेमलोल्या काळार भुरगें दिवंक देवाक पदवी ना. A reading from the first book of Samuel, chapter 1, verse 19 to 20. The next morning, Elkanah and his family got up early, and after worshipping the Lord, they went back home to Ramah. Elkanah had intercourse with his wife Hannah, and the Lord answered her prayer. So it was that she became pregnant and gave birth to a son, and named him Samuel, and explained, I asked the Lord for him. This is the word of the Lord. बो सकाळी ती उठली आनी सर्वेस्पराक बोजूंक लागली आनी आना गोरबेस जाली. उत्पत्ती 25-21. इजाकान आपले पोतिनी खातीर सर्वेस्परा कडेन विनोती केली कित्याक ती वांजडी आसली. सर्वेस्परान ताचे मागणें आयकलें आनी ताची पोतीन रेबेका गोरबेस जाली. जाल्यार तुमी विनोती करून मागणें करात आनी पळयात देव तुमचेरूय आशिर्वाद घालतलो. उत्पत्ती 30:22-24. देवान राखेलाचे मागणें आयकून तिका भुरगें जाता तशें केलें. कारण ताणेलेले जमनीचेर हांव उदक सोडटलो, सुकलोले भुंयचेर उदकाचे व्हाळ व्हांवयतलो. तुज्या पुता धुवाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुजे संस्थेचेर हांव म्हजो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर देव तुमकां जायतीं भुरगीं दिवं आनी तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाची महिमा आमकां मेळटली म्हूण बोरवासो दवरून आमी मुरगोट्टाव. प्रेज द लॉर्ड. तुमचो बोरवासो सांपाडणेक पावसोर तुमची उर्बा तीर सांबाळूंक तुमच्या मदले जण एकल्यान ताची
मिनोद घेवची. जसो नांगोर दोरयांत होडे सुरक्षीत दवरता, तसोच हो भरवंसो आमचे जिवीत सुरक्षीत सांबाळटा. भरवंसो दिता तो देव तुमकां भावार्थान, आनंदान आनी शांतीन भरून. अशें पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमचो भरवंसो ओदीक 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 वाडत वचो. आमेन. म्हजें नांव लविना कार्डोजो आनी म्हजें घोवाचें नांव सावियो डायस. आमी दोगांय व्हडलींचीं. म्हज्या काजरार 1.5 वर्स जालें आनी हांव एक दीस मागणें करूंक म्हूण गेल्लीं. थंय म्हाका ब्रादर मेवलो. तेन्ना ब्रादरान म्हाका विचारलें की तूं कितें मागूंक आयलां. तर हांवें सांगलें ब्रादराक म्हाका भुरग्यांचें देणें फावो करपाक हांव देवा लागीं मागता म्हणून. तर ब्रादरान म्हाका एक कार्ड दिलें आनी म्हणलें की हेजेर वळ्यो आहाय तितल्यो वाचत राव आनी तुका देव भुरग्यांचें देणें फावो करतलो म्हूण. आनी बोरवांचो मात सोडनाका आनी भावार्थान मागशी तितलें देव तुका दितलो म्हूण. आनी त्याच भावार्थान हांव जेजू कडेन मागत रावलीं. ह्यो जितल्यो भुरग्यांच्या देण्या खातीर वळ्यो आहाय तितल्यो हांव म्हणत रावलें. आनी गेलो भावार्थ तितलो वाडलो, देवा लागीं इतलो वाडून गेलो की मुगे घोव बोटीसान येयलो. मुगे घोव बोटीसान येतरी 1 म्हयनो जालो. 1 म्हयन्या उपरांत म्हाका कळ्ळें की हांव प्रेग्नंट हा म्हणून. म्हजे लागीं घडटा ते भाशेन बोरवांचो धरून ह्यो भासावण्यो हांव उलयत रावलें. मला की 2:15 घोव बायलेक एक सुवास आसलोली रोसना केल्या. सोसोत उत्पन्न कोच्या पासत रोमकारांक आवसवो 4 ओटरा सोसोत जाली म्हूण बोरवाचो धरून म्हूण भावार्थान देवाक उलो कर. आनी सोतमान उत्पत्ती 18:14 सर्वेस्परा कितें आगोड म्हूण आसा. लूक 1:30 आनी 7 देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. ही देवाची उतरां आयकोन म्हजो भावार्थ वाडलो आनी म्हजो जीव संतोषान भरलो. ब्रदरान आनिकूय सांगलें जर्मियास 15:16 देवाची उतरां तुका पावलीं तितले पावटी तुवें तीं गिळ्ळीं आनी तीं उतरां जालीं म्हजें दादोसपण आनी म्हज्या काळजाचो संतोष. तेन्ना हांवें म्हणलें जावं म्हजें सवें देवाच्या उतरां पोरमोणें. 1 म्हयन्यान म्हजो घोव बोटीसान येवचो आसलो. ब्रदरान सांगलेलें पोरी बोरवाचो धरून देवाच्यो भासावण्यो हांव उलयत रावलीं आनी म्हजो घरकार येतोच दोगांय सांगातान भासावण्यो उलयत रावलीं आनी भावार्थान बोल्लीं आनी रोखडोच म्हाका पार्थ आयलो. आतां हांव 4थ्या म्हयन्यान आसां. खरेंच बोरवांचो मनशांक फटयना. देवा कारगा मोहिमा वाकाणी तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू.